फेरीबोट तिकेटवाडीक आरजीचो विरोध, रायबंदरार जमून निषेध। पण गव्हर्नमेंटान पहिली पासून ही आमकां सर्व्हिस दिल्ली आसा आनी सर्व्हिसूच दिताना तर आमकां चार्जेबल सर्व्हिस इतली चार्जेबल ल्हान दिता जाल्यार आमी आनी तो पेट्रोलाचो जो इतलो टॅक्स वाडयल्लो आसा पळय तो आनी टॅक्स कित्याक पे करुया, तो टॅक्स कमी करुया न्ही आनी हो फेरयेचो चार्जीस तेणी वाडो न्ही जाय तितलो। सो पेट्रोलाचो जेन्ना चार्जीस कमी जातलो तेन्ना आमी जो रोडवे आहा पळय ते रोडवे यूज करतले। सो अशें नाका की बाबा की एक सायडीक मारता आनी एक सायडीक दाखयता जितो दवरता म्हणून, अशें करपाक नाका। सो पेट्रोलाचो जो टॅक्स वाडयल्लो आसा पळय तो पेट्रोलाचो टॅक्स तेंनी कमी करूं न्ही आनी फेरयेचो चार्ज लायता न्ही तर लावनी तेका मागीर। मंत्री सुभाष म्हणटात निर्णय सारको। ची पहिली तिकेट 1995 5 रुपया स्कुटरीक आशिल्ली, 10 रुपया जी हाका आशिल्ली गाडयान आशिल्ली, 4 व्हिलरां आशिल्ली। आयज आमी पळयलें जर जायत आमी फक्त चेंज कितें केला, मदीं एक फावटी कितें जालें की स्कुटरीची नाका म्हणून ती थोड्या काळा खातीर स्थगीत केल्ली, ती तशीच उरली। आता स्कुटरीक 5 रुपया, ह्या 5 रुपयाच्या प्रमाणे जर 30 दीस तो स्कुटर चलयता समज, आमी हिशोब केलो त्या प्रमाणे 5 रुपया येवपा वचपाक म्हळ्यार 2.5 रुपया 2 फावटी पसून मारले जर जाय, जो कोणी कामाक येता तो 2.5 रुपया दितलो, 2.5 रुपया वतलो। 10,000 येता तो 4 चाकी घेवन कित्याक येतलो, आनी 4 चाकी घेवन येता जर जाय जाल्यार 600 रुपया परवडना। जो मनीस 4 चाकी घेवन येता सदांच उठून ताका 600 रुपया परवडना हें हांव मानपाक जाय। आनी पयलीं म्हणल्यार 10,000 रुपया जोडटा तो मनीस 4 चाकी घेवन जर 40 किलोमिटर ट्रॅव्हल करपाक शकता, एक दिसाचो कॉस्ट मरे हो आमी एक म्हयन्या खातीर दितात। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि शिरीष कुंकळेकार।